The PUC meeting has इंडस्ट्रियल हेजे काडले JSIDC आणि खुबशे इश्यूज जे आसा ते आमी घेतलेले आसा. सो तेजो रिपोर्ट जालो की आमकां बेगांच्या बेगान रिपोर्ट करपा जाय, टेबल करपा जाय आसलें. सो दॅट्स द रिजन आमी घेता रोखडेच आतां 3-4 दिसांनी परत घेतलो. ओके. आणि सध्या हाडचे तुमकां आतां स्टेट आसा पळयता खुबशे 2-3 म्हयने जाले अजून तुमचो स्टेट प्रेसिडेंटाक अजून इलेक्ट करूंक ना आनी अजून तुमच्यांनी अपॉयंट करूंक ना. ऑलरेडी आमची मिटींग चालू आसा. सो बेगांच्या बेगान फूल आमची कमिटीज ज्यो आसा त्यो एक्झिक्युशन जातल्यो आनी तुमकां बरें स्टेट प्रेसिडेंट बाकीचे फूल कमिटीज ज्यो आसा त्यो मेळटल्यो भायर. पयलींचे जे तुमचे ऑफिस बेरर्स आहा सस्पेंड केले तेंचेर बीन तुमच्यांनी आतां हे केली डिसिप्लिन कमिटी मिटींग तेजोय रिजल्ट तुमकां येतले कित्याक ऑलरेडी म्हाका रिपोर्ट्स पावल्ले आसा. एज पर दॅट रिपोर्ट डिसिजन तेजो जातलो. केन्ना मेरेन रिपोर्ट मेळटले? विथीन ह्या विकानूच जातलें. ह्या विकान ते क्लियरिटी येतली आनी तेजो कितें डिसिजन आसा तो आवट जातलो. आनी विश्वेश आनी अजय कोलकराक सस्पेंड केल्ले सो तेंचेर कशें कितें फुडें येता? ना ओवरऑल तेजेरूच डिसिजन जें आसा हे परत मिटींग आसा आमची मिटींगची मेंबरांची. सो आफ्टर दॅट वील फायनलायज द रिपोर्ट आनी भायर काडटा. अलायन्साचेर कितें चर्चा चालू आसा तुमची? अजून टॉक्स चालू जावंक ना बिकॉज आमची कमिटी हे करपाची आसा एक्झिक्युशन तेजी आमची मिटींग ह्या दिसांनी आसा. सो आफ्टर दॅट वील फायनलायज म्हटल्यार टॉक्स जे आसा ते चालू जातले. अजून ऑफिशियल टॉक्स कांय चालू जावंक ना. वी हॅव वेलकम्ड आमकां जे लेटर येयल्लें ते लेटर आमकां गिरीश चोडणकर जो काँग्रेस प्रेसिडेंट आसा सो तेणें आमकां धाडलेले. एज पर दॅट आमी रिप्लाय केल्ली आसा की वी आर रेडी टू टॉक ऑन द अलायन्स. मिरेश आनी एक म्हटल्यार कालूच एकदां ड्रग्स सापडलेले मेळटा आनी ते बीन कशें तर एक बायलेन थर्मास जो आसा तातूंत खंय तरी ड्रग्स मेळ्ळा. सो हाचेर कसो पळय पळय कितें आसा हो सरकार आसा आनी सरकाराची यंत्रणा आसा आनी सगळ्यांक फितूर आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा. एडमिनिस्ट्रेशन टोटल कोलॅप्स जाल्लो आसा आनी आयज सकाळी तो न्यूज पळयलो की तांकां अरेस्ट केल्ले आसा म्हणून. आतां हें सगळें जाता हेच्या पयलू वचून पळयत आसतलो मोबायल व्हरून दिताले जावं बाकीची यंत्रणा थंय हितून जेलीन मेळटाली. सो ही नवी गोश्ट न्हू, ही पोरणीत गोश्ट. पूण सरकार हें सगळें लिपोवंक सोदता. तेंचें एडमिनिस्ट्रेशन जावं डिपार्टमेंट आसा हें सगळें लिपोवंक सोदता आनी हें सगळें हितून सरकारी यंत्रणा आनी सरकाराचे जे मिनिस्ट्री आसा हें सगळें भितूर आसा तेका लागून हें सगळें चलता. पूण सीएमान आयज स्टेटमेंट केला की जाता तितली कडक कारवाय जातली म्हणून. पूण कारवाय जातली अशें दिश्टी पडटा. पळय एवरी टायम कारवाय करता प्रिव्हेंटीव मेजर्स पयलू घेवपाचे आसता. आतां जेलीन समज ड्रग्स मेळटा म्हटल्यार आनी उरला कितें गोंयांत. गोंयांत ड्रग्साचो प्रमाण कितलो वाडला तो हेजेरूच कळटा की जेलीन ड्रग्स मेळटा. जी जेल खरें म्हटल्यार जेलीन भितूर पिरेदांवान आमी घालता ते तांकां हें आसा म्हटल्यार तेंचेर एक्शन घेवपाचें तांकां थंय भितूर दवरपाचें आसता. पूण हांगा सगळे तांकां सगळी फॅसिलिटीज हेंच न्हू ड्रग्सूच न्हू बाकीची सगळी फॅसिलिटी तांकां VIP कशी ते दितात. ओके. विरेश आनी एक काल मनोज परबाचो बर्थडे जालो सो तुवें ताका विश बीन केला फोन बीन मारलेलो? ना हांवें विश करूंक ना. हांव मातसो काल बिजी आसलो कित्याक आमचे थंय एकटो कोण एक्सपायर जाल्लो. सो हांव थंय फूल डे बिजी आसलो. सो हांव आतां तुमच्या माध्यमांतून सगळ्यांक विश करता मनोज परब. पर्सनल मेसेज करूंक नाका ना फोन मारूंकूच ना तुवें जेन्ना तेणी आरती सोडलेली तेन्ना मागीर कांय कॉन्टेक्ट ना म्हाका अजून पर्यंत कॉन्टॅक्ट करूना. सो आतां सद्याक आमी आमचे कमिटीज रिऑर्गनायजेशन करपाक लागून तेजेर बिजी आसा. सो वी आर वर्किंग ऑन दॅट. ओके थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.